नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरांनी हेडलाइन्स ब्रॉट यू बाय पंचामृता। मडगांव मुंगूल गँग वारांत 18 जाणांक अटक, तिगांचो सोद, पुलिसांकडेन वाद घालपी 4 बायलांचेरय केस, गँगां बेकायदेशीर सेक्युरिटी एजन्सी चलच्यो ना, रिव्ह्यू बसके उपरांत डीजीपीची जाप। गोंयांत 2 दीस ऑरेंज अलर्ट, फाटल्या 24 वरांत 4.5 इंच पावस, सांखळे धारबांदोडे वाठारांत सगळ्यांत चड, फुडले 5 दीस मोठो उटंगार। केंद्रान गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी कायदो केलो नोटिफाय, आरक्षणाचे प्रक्रियेचो मार्ग मेकळो, 4 मतदारसंघ एसटी खातीर जावं येता राखीव। बेतलांत पुलिसांचेर हल्लो करपी 6 जाण ताब्यांत, झारखंडाच्या मायग्रंट कामगारांचो पुलिसांचेर हल्लो, हाताक मेळटा तें घेवन पुलिसांक मारपेट, एक पुलीस गंभीर। बिट्स पिलांनीत भुरग्यांच्या मरणाचो प्रकार हुस्क्याचो, प्रकार शॉकात करपी, काँग्रेस फुडारी मेळ्ळे वेर्णा पीआय, सोरो ड्रग्सांचो दुबाव, मागतात चवकशी, गस्त वाडोवपाची मागणी। एनडीएन उपराष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवार केलो जाहीर, महाराष्ट्राचो राज्यपाल CP राधाकृष्णन एनडीएचो उमेदवार, मूळ तामिळनाडूचो संघाचो। एकोणीशे 72 आदल्या घरांचे डॉक्युमेंट तयार दवरात, घरां नियमीत करपी फॉर्मां सप्टेंबर म्हणल्यार मेळटली, मुख्यमंत्र्याचो उलो। कोलवा मुंगूल गँग वार प्रकरणात आनीक एकल्याक अटक केले उपरांत पुलिसांकडेन खंय थळाव्या बायलांचो वाद, तांचेरय पुलीस केस, असले प्रकार चलच्याना खर कारवाय जातली, डीजीपी आनी एसपीची शिटकावणी। बायलो म्हणटा पुलीस पिट्टात, डीजीपीन मडगांव रिव्ह्यू बसका घेतली, बेकायदेशीर सुरक्षा एजन्सींक ताची शिटकावणी। आतां मेरेन 18 जाणांक धरल्यात, तिगांक सोदतात। मुंगलच्या गँगवॉर प्रकरणात आरोपीक धरपाचें सत्र चालू आसा। मजगती एकल्याक अटक करून गेल्ले कडेन पुलिसांकडेन कांय बायलांचें वाजलें। बायलां म्हणटा पुलिसांनी त्रास केलो। म्हाका अविनाशान पोतून फोन केलो, ती लेडी आहा थंय PSI शुक्ला न्हू ते प्रभू देसाय, तेन अविनाशाक फोन दिलो आपणाय पर्सनल फोन यूज करपाक, आनी तेणें अविनाशान एक एजीचो फोन मारला, म्हणपा लागलो एल्बिना पुलीस स्टेशनार यो फोन घे आनी म्हूण मुगे हजबंडान कॉल केलो म्हूण हांव गेलें। एंड थिंग गेलो कडेन म्हाका म्हणपा लागली तूं आतां कित्याक येयला, रातचें हांव गेलें थिंगा तेरी पासून आपयल म्हणून गे हजबंडान गेलो कडेन ती म्हणपा लागली तूं कित्याक येयला, वच म्हणपा लागली पोतून। हांवें कितें म्हणलें तूं वच म्हणपा आपयलो, आनी कित्याक धाकटे भुरग्याक घेवन म्हाका हांवें जेदो सांगलो तुमकां मागीर येता म्हणून, सो थिंग वच म्हणपा लागलो। सो हांवें तांकां आर्ग्यू केलें, कित्याक तूं म्हाका रातचे हाडे, ऑब्वियसली इतू राती भुरग्याक घेवन वचपा इम्पॉसिबल न्हू तें, सो हांवें तांकां आर्ग्यू केलें। ती PSI येयली, कोण लेडी आहा ती, आनी तीन म्हाका केंसां 2 भितर येयलें। हे आर्ग्यू जाल्ले भायर गेटी भायर आर्ग्यू जाल्ले, बट भितर न्हू। आनी ती येयली लेडी आनी म्हाका केंसां 2 व्हरपा लागली म्हूण मुगे मामी आनी सगल्यांनी हाडपा ट्राय केलें। तेन म्हाका नाक्षो बाक्षो मारले, केंस बीन अशें करून फीड घाल्लो मुगे केंसान, सुण्या भशेन उडीत वयली म्हाका भितर। ही हाडायताली कोणाक, तेंचे दांडे मारले आनी मुगे आवयक शॉक दिलो, कित्याक ती हाडायता म्हूण म्हाका। आनी तेरी पासून म्हाका भितर भरपूर मारले तेणें, थापटां फाटीचे मूठ, म्हाका त्रास जावपा लागले ब्रिथिंगाक। मेडिकला म्हाका धाडूं ना तेणी, म्हाका मेडिकला वचोंक जाल्यार म्हाका खूब त्रास जाताले त्या टायमाचेर। मागीर हांव कंप्लेन हांवें तांकां म्हणलें कंप्लेना लागून जाता बीन म्हणून तेंगे कांयच घेयलें ना एक्शन, कांयच हेंच केलें ना, म्हाका कॉपरेट केल्लेंय ना तेणी। SP म्हणटा बायलांनी PSIचेर हात उखल्लो, असले प्रकार चलचे ना। तो उसमें उसकी फैमिली और उसके कुछ जान पहचान के लोग आकर पुलिस स्टेशन पर हंगामा करने लगे। उसमें उन्होंने हमारी एक लेडी PSI के ऊपर उन्होंने असॉल्ट किया,
तो immediately we took them into custody and we registered an offence. And clear message has to be sent out that nothing against the police will be tolerated at any cost, and whoever is involved in any such illegal activities will be taken to task. So in this case we have registered a case and the investigation is under progress. डीजीपीन दक्षिण गोंय एसपी आणि हेर सिनियर अधिकाऱ्यांकडे रिव्ह्यू बसका घेतली. हमने ऐसे ही रिव्यू के लिए इंटरेक्शन के लिए सबको बुलाया था. यहाँ पे जो आसपास के पीआई है एसडीपीओ वगैरह है. ओके. और शूटआउट के बारे में कुछ मिला आपको? वो रिव्यू लिया है हमने, उसमें अभी तक क्या एक्शन हुआ है आगे और क्या एक्शन होना है. हाँ. वो रिव्यू किया है और इसमें काफ़ी सख्ती से पुलिस काम कर रही है और आगे भी ये बड़ा क्लियर मैसेज रहेगा जो भी जिन्होंने ये काम किया है कि इस तरह की चीज़ें गोवा में नहीं चलेंगी. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट. गोंयचे वेधशाळेची शिटकावणी. सांखळे धारबांदोडे वाठारांत सगळ्यांत चड पावस. फुडले 5 दीस दाट पावसाचो अदमास. आतां मेरेन 91 इंच पावसाची नोंद जाल्या, मात सरासरी परस 6% उणो. फाटल्या 24 वरांत 4.5 इंच पावस पडला. आज जो बारिश हुआ, कल जो बारिश हुआ है, तो कल के इसमें हमें 131 mm 3 जगह पे दरबंदरा, मरमागवा एंड सांकली, ये 3 जगह पे हाईएस्ट रेनफॉल मिला है. बाकी के जो भी स्टेशन है सभी उसमें भी 80-90 mm अब रेनफॉल मिला है. तो अच्छी बारिश कल हमको रिकॉर्ड हुई है. एंड जो फोरकास्टेड है तो आज के लिए आज ऑरेंज अलर्ट इशू किया है. उसका मतलब है कि हेवी टू वेरी हेवी और आइसोलेटेड प्लेसेस. ये जो बारिश होगा वो पूरा दिन का बारिश के बारे में हम बात कर रहे हैं. देन उसके बाद सब्सिक्वेंटली हम आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल नेक्स्ट 5 डेज के बारे में बात कर रहे हैं. सर अभी तक एवरेज रेनफॉल ऑल ओवर गोवा के क्या हुई है कुछ पता? अभी जो बारिश हम देखते हैं तो 1 जून ऑनवर्ड्स ऑलवेज देखते हैं. तो 1 जून टिल 18 अगस्त अभी तक हमारा 2325 mm रेनफॉल रिसीव हुआ है. अगेंस्ट नॉर्मल है 2472, तो -6% है. सो लगभग ऑन एवरेज जो जितना एक्सपेक्टेड बारिश है उतना बारिश अभी तक हुआ है. सर आगे भी बारिश कैसे, क्या अभी तक प्रेडिक्शंस की? नेक्स्ट 5 डेज के लिए जो हमने बोला था कि नेक्स्ट 5 डेज के लिए आइसोलेटेड हेवी बारिश हम बोल रहे हैं. एंड उसके बाद ग्रेजुअली बारिश जो अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा बारिश कम होता हुए हमें दिख रहा है. केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्रालयान गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी कायदो अधिसूचित केला. बिल निकतेच संसदेत पास जाल्लें. कायद्या प्रमाण आतां विधानसभेत एसटीक आरक्षण दिवपाची प्रक्रिया सुरू करूंक मार्ग मेकळो. 4 मतदारसंघ एसटी समाजाक आरक्षीत उरूं येतात. गोंय विधानसभेत एसटींक राजकीय आरक्षण बिल संसदेच्या दोनूय सभागृहांत संमत जाल्ले उपरांत आता कायदो नोटिफाय जाला. केंद्रीय कायदो आनी न्याय मंत्रालयान गोंय विधानसभेत राजकीय आरक्षण दिवपी कायदो नोटिफाय केला. कायद्या प्रमाण आता विधानसभेत एसटींक आरक्षण मेळटलें. 4 मतदारसंघ एसटी समाजा खातीर आरक्षीत जातले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मिसिंग रिपोर्टाचे केशीचेर पुलीस सोदूंक गेल्ले कडेन खंय बांदकाम कामगारांचो खणगिणी बेतलांत सनसेट पॉयंटार पुलिसांचेर हल्लो. एसपी सांगता एका पुलिसाक बरेंच लागलां. कामगारांचो हाताक मेळटा ते घेवन पुलिसांचेर हल्लो. 6 जाणांक धरल्यात. कळटा ते प्रमाण पुलिसांक थंय कामगारांचो टोळको टायट जावंक बसता म्हणून खंय इनपूट आशिल्ली. एक इंसिडेंट हुआ था, एक मिसिंग रिपोर्ट हुई थी, तो उसमें हमारा जो स्टाफ था वो उनको ढूंढने के लिए गया. तो उस टाइम पर उसके ऊपर अटैक हुआ. तो उसमें जो इन्वॉल्व लोग थे उनको 6 को हमने अरेस्ट किया. उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करके वी हैव अरेस्टेड. एक्चुअली पुलिस वालों को ज़्यादा लग गया, क्या किया उसने? ही इज़ आउट ऑफ डेंजर राइट नाउ, बट उसके ऊपर अटैक हुआ है, उसके चोट लगी. और जो अरेस्ट हुए वो गोवा के लोकल आदमी है? वो सब लेबर क्लास हैं, वो सब झारखंड बिहार के रहने वाले. ऐसा कुछ नहीं है. पुलिस स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है और ये एक जो भी मतलब कि पुलिस के अगेंस्ट कोई भी, इवन फॉर लोकल पब्लिक अगेंस्ट and also for police, nothing will be tolerated and strict action will be taken against anyone who is involved in any of those things. बिट्स पिलानीतल्या भुरग्यांच्या मरणाक सोरो आनी ड्रग्स जबाबदार काय हाचो पुलिसांनी सोद घेवचो म्हूण काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचो उलो. काँग्रेसीचें शिष्टमंडळ वेळना पुलीस पीआयक मेळ्ळें. जुवारीनगर वाठारांत खंय असले प्रकार चलतात ते पळोवंक गस्त वाडोवची. भुरग्यांक खंय कावन्सिलिंगूय लागतलें. भायर वयता देर इज सम टायम लिमीट बी गिवन, बट वी सी मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन्स ते जुवारीनगर वयता, एंट्री करतात, दे क्रॉसिंग, दे गो अलॉंग विथ द टीम
आणि जशें म्हटल्या प्रमाणे ती ज्वारी नगरान गेल्या नंतर देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग्स पेनान थिंगा ड्रग्स मेळूंक शकता तांकां आनी सुसायडीचें इंटेंशन केन्ना जाता वेन दे बिकम हेल्पलेस वेन दे बिकम लोनलीनस आनी तांकां डिप्रेशनान गेला आनी तांकां दिसता की आपल्याक हेच्या वयर आनी कोण हेल्प करूं शकचो ना आनी दे गो फॉर ड्रग्स ओर दे गो फॉर ड्रिंक्स हेवी ड्रिंक्स आनी सेल्फ डॅमेज करपाक ते मुवमेंट करतात सो वी वर टॉकिंग विथ इवन द पुलीस इन्स्पेक्टर की पेट्रोलिंग तुम्ही थंय कित्याक करूं शकता तो म्हणपाक वी हॅव रिस्ट्रिक्शन आनी तेणी दाखयलें की वी आर ऑल्सो पेट्रोलिंग दॅट सायड बट वी कॅनॉट गो इनसायड बट तो म्हणपाक लागलो आमची सेक्युरिटी लेवल थिंगा बिट्सान आमचो एक्स कोण तरी डिवायस तो मॅनेज करता म्हणपाक लागलो जाल्यार वी आर टेलिंग टू मॅनेज मोर पेट्रोलिंग पॉसिबल तो म्हणटा स्टाफ इज ऑल्सो लेस बट वी वील ट्राय मात आनी आपल्याक वयल्यानूय प्रेशर आसा की आय एम आन्सरेबल टू विथ देम बट आय वील ट्राय वॉट इज बेस्ट टू विथ देम आनी तेणी आमकां नंबर दिलो की अशें सिच्युएशन कितें तरी दिसलें तुमकां जाल्यार यू कॅन कॉन्टॅक्ट इमिडियटली आय वील टेक एक्शन आतां बिट्सा भितर गेल्या नंतर डिस्कस केलें आमी ते PRO कडेन दे वर वेरियस दे आर सेंगींग आमी खुबशे मेजर्स घेता but I think that is not enough. So today we went and met the PI, Mr. Shirodkar. So he cooperated with us, talked to us very nicely, but then he told that it is not a suicide. There was something that I think he played some games and he came, and after that I think he had 2-3 energy drinks, some energy drinks he had. I think the energy drinks third getla like Red Bull and all, you would be careful. One and all is something. So he is told, but exactly after 2-3 days. We'll get the forensic, they've gone this for postmortem. 2-3 दिसान they report, 2-3 दिसान मेळटले and exact cause of death we will come to know. The BITS Pilani students and all the रातचे बी खूब भोंवता बिवता. And we told lot of things, and in that one particular part, आमचो block president Peter D'Souza, he told कि in that Zuari Billa there are some wholesale shops, alcohol shops. But alcohol shops are not allowed to serve alcohol. ते खूबशे जे भुरगे आहा ते भायर they drink that. पावसांत मायनिंग येरादारीक बंदी मात पिळगांव बेकायदेशीर मायनिंग येरादारी खंय मोठ्या प्रमाणात चल्ल्या तिडकल्ल्या लोकांनी पंचायतीक घेवन ट्रक आडायले गांवांतल्या मेन रस्त्यावेल्यान मिनाची येरादारीक लागून रस्त्यार माती जाता आनी गाडयो स्लीप जातात अपघात जावं येता म्हणून लोकांक हुस्को इतली उदना काम करून जालें पावसान मरे कितें करता आमी तुमची पोटां भरपाची मरे तुमची पोटां भरपाची लोक मरून ते रस्त्यार अरे सांगता हे कितें जाणा मरे सगळे पाणी डस्ट करता कोण दिसता नाही लोक अपघात गेले एका बोटान येता तेका बोटान येता काय नाही बांध जर कोण संतोष मेळटा मरे आमचं गांव सा तेका बी हाडा मरे तुमचे जायना लोकांक हाडा आपले मरे तुम्ही हाडटा साद्याचे मनशां हाडटा तोपता हांगा उगी रावता पावस स्टार्ट जालो तेन्ना आमी तांकां लेटर गेल्ले की ट्रान्सपोर्ट बंद करा म्हणून अशी तांकां 2 लेटरां गेली मागीर CC2 डेप्युटी कलेक्टर आनी गोवा पोल्युशन बोर्डाचे मनीस येयल्ले चॅक करपाक तेन्ना आतां तेणी 2 लेटरांक तांच्यांनी रिस्पॉन्ड करूंक ना रिस्पेक्ट करूंक ना तांच्यांनी आमकां ओरली सांगलेलें की मिनिमम ट्रिप्स आसता म्हणून पावसान पण ह्यान पयलीं नासले पावसान ट्रान्सपोर्टूच बंद आसलो सेकेंडली काल परत आतां रोड स्लिपरी आसा आनी हो आतां चवथीचो टायम लोक कितले येता वयता आयज ते क्लीन आसा म्हटल्यार ह्या टायमार गाडी थांबोवन तांकां सांगचें पडटा उदक मारा म्हणून कित्याक स्कूल टायम हो भुरगीं येता पावसान केन्ना ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जायनासलो हांगा फर्स्ट टायम हांगा इतल्या जोरान ट्रान्सपोर्ट चालू आसता एक्चुअली हेंच्यांनी अंडरटेकिंग दिल्लें आनी हायकोर्टाची गायडलायन्स आसा SOPs आसा हांगाच्यान सारमानस पॉयंटा पर्यंत आमकां खंय हेंच्यांनी SOP फॉलो केला पळय तेच कळना आयज काल जेन्ना ग्रामसभा जाली लोकांनी रिजोल्युशन घेतलें की आयज स्टॉप करुया म्हणून आयज तेंच्यांनी पळय धुवपाक स्टार्ट केला रोड हीच पॉलिसी ह्या सरकाराची आसा लोकांचे भवितव्याचें हांकां कांय पडलेलें ना हांगा तर तुमी पळयता पळय मडी वॉटर कितले आसा हे सगळे मडी वॉटर कॅनलान सोडटा पण WRD कॅनल फक्त कितें मायनिंग सील काडपाक धाडला मायनिंग येरादारी सुरळीत जाल्ली जाय जाल्यार मॅनेजमेंटान सगळे कायदे पाळून लोकांक त्रास करिनासतना कामां करची अशें आमदार प्रेमेंद्र शेट उलयलो मायनिंगचे ट्रक जे चालू आहा पळय त्या ट्रकांच्या टायरांक माती लागून मेन रोडाचेर जाता आनी मेन रोड सामको डर्टी जाता कळ्ळें न्हू स्लिपरी जाता आनी तो पब्लीक ट्रान्सपोर्ट रोड आसल्या कारणान लोकांक इनकन्विनियन्स जाता तांकां हांवें इन्स्ट्रक्शन एवरी टायम दिता मॅनेजमेंटाक की तुमी वॉश करूंक जाय म्हणून पण ते जर हें करिना जाल्यार तांकां सफर जाताले लॉस
ते लॉस तांच्यांनी सफर करचे पडटले. चवथीच्या पिरियडाक बीन तुमी कितें बंद करता? स्पेसिफीक अशें न्हू, म्हणजे कितें आसा तो तांकां जर रेग्युलर ट्रान्सपोर्ट जर व्हरोंक मेळलो तर ते सारको व्हरपाचो, पण लोकांक त्रास जावंक जायना. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. एनडीएन उपराष्ट्रपती पदाक उमेदवार जाहीर केलो. महाराष्ट्राचो राज्यपाल CP राधाकृष्णन एनडीएचो उमेदवार. एनडीएच्या बाकीच्या वांगडी पक्षांचोय उमेदवाराक तेंको. राधाकृष्णन मूळ तामिळनाडूचो. ताणें तामिळनाडूचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणून आदीं जबाबदारी सांबाळ्ळ्या. RSSचो संघसेवक. घेव एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत. एकोणीसशे 72 आदली घरां कायदेशीर करपा खातीर सगळ्यांनी डॉक्युमेंट तयार दवरचे. सप्टेंबरा सावन खंय फॉर्मां उपलब्ध जातलीं. मुख्यमंत्री उलयला. अनधिकृत बांदकामां अधिकृत करपी बिलूय खंय रोखडेंच लागू जातलें. पाळये कोठंबी पंचायत घराचो बुन्यादी फातर घालतना मुख्यमंत्री उलयलो. आमी आत्तां इनिशिएटीव जी घेतल्या 1972च्या पयलींची घरां म्हाजें घर या स्किमीच्या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांची घरां रेग्युलरायज नासली 72च्या पयलींच्यो सर्टिफिकेट दिवपाक हेन्सफोर्थ BDO आनी सेक्रेटरी यांचें काम आसा. आमी सप्टेंबराच्या उपरांत रोखडेच फॉर्म काडटले. ती सगळ्या लोकां कडेन जेच्या कडेन आपल्या घराचे डॉक्युमेंट ना पळय न्ही, तेज्यानी आपल्या घराचे डॉक्युमेंट तयार करून दवरचे. फुडल्या जनरेशना खातीर इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसा. ती 1972च्या पयलींचे सनद सर्टिफिकेट आसतली, हाऊस लिगलायज हाऊस सर्टिफिकेट आसतली. ताज्या उपरांत बांदलेली घरां म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन. आपल्या जागेन जरी आपूण घर बांदलां, म्हाजें घर कोण म्हणूंक येता काय म्हणटा, बट फुडलें जनरेशन केन्ना मातशें रिपेर करून घेवन दुसरो जर केस घालीत जाल्यार हायकोर्ट त्याय घराक डेमोलिशन काडटा. म्हणून प्रत्येकान आपलें रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गतूय करचें आनी उरलेल्या सगळ्या बाकीची घरां रेग्युलरायज जावची म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आमी सगळे सेक्रेटरीज आनी पंचायतीचो स्टाफ हांच्यांनी सहकार्य करून लोकांचें तेंय स्वप्न म्हजें घर हें रेग्युलर घर आसचें हें स्वप्न साकार जातलें. सगळ्यांचें सहकार्य लाभल्यार गांवचो विकास तेज गतीन जाता. इमारतीचें काम 16 म्हयन्यां भितर पुराय करतले. 19 डिसेंबर 2026 इमारतीचें उक्तावण करतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. सगळ्यांचें सहकार्य आतांय आसा, फुडें अशाच पद्दतीचे अशा सगळ्या प्रकल्पा खातीर आसचें. कारण गांवचो विकास करप हो गांवच्या लोकांचेर डिपेंड आसता. कारण तो फक्त सरकाराचेर न्ही. जर गांवच्या लोकांनी सहकार्य केलें जाल्यारूच गांवचो विकास जावपाक शकता. ती तुमी सगळ्या जाणांनी सहकार्य केली म्हणून ही बिल्डींग आमी 16 म्हयन्यां भितर कंप्लीट करतले. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे फुडला 19 डिसेंबर 2026 हेका ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन करतले. हांव टार्गेट डेट दिवन सांगता. हांव फुडल्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं ह्या बिल्डिंगेचें इनॉग्रेशन जातलें हें हांव खात्रीनिशीन सांगता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. फुडल्या वर्सा सावन नीट JEE परीक्षेचे अर्ज आनी प्रशिक्षणाक तंत्रीक शिक्षण खातें स्वतंत्र विभाग सुरू करता. मुख्यमंत्री उलयला. सांखळे करियर गायडन्स कार्यशाळेच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयतालो. कॉम्पिटिटीव परीक्षां विशीं भुरग्यां मदीं खंय जागृती जाय मुख्यमंत्री उलयला. तुमकां जर आत्तां करियर ऑप्शन चूज करतले आसत जाल्यार JEE आनी नीट आन्सर करप इज कंपल्सरी फॉर द 12th स्टँडर्ड. आपूण कितें करतलो एकदां डिसायड जायना आसत जाल्यार मागीर डिसायड करात. मागीर परत पश्चाताप जावं नाका, अरे हांवें नीट आन्सर केली ना म्हणून म्हाका आतां नर्सिंगाक एडमिशन मेळना, म्हाका B.Pharmaक मेळना म्हणून. नेक्स्ट टायम फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स हांव सेल ओपन करपाचो आसा विथ द डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन ओनली टू गायड फॉर द JEE एंड नीट हाव टू एप्लाय. हांवें पळयलें हे फावटी खूब जाण जे आसा ते ऑल इंडिया मेरिटाचेर एप्लायच करिना आनी सगळे सीट आसा तशे भायर वता.
चडांत चड सीट गोंयांतल्या भुरग्यांक मेळचे. EWS इज अनदर वन कॅटेगरी. Those who are in the general category having the economical weaker section, they can apply for the EWS category. बरेचशे फावटी मागीर आमी पळयता की तेजी एडवांटेज आनी कोण तरी घेता. ती आमच्या जनरल कॅटेगरींतल्या इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन आशिल्ल्या भुरग्यांक मेळपाक जाय म्हणून हांव मुद्दामून त्या खातीर परत एकदां तुमकां सांगता, दीस इज अ रायट टायम. आत्तां करियर समजून घेयात, आपल्याक कितें करपाक जाय तें, आनी फक्त एक गजाल लक्षांत घेयात, देर इज ओन्ली नॉट अ डॉक्टर, इंजिनियर, प्रोफेसर इतकेच न्ही, तर आतां पासून म्हाजें तर म्हणणें आसा की आमी GPSC आनी UPSCची तयारी जस्ट आतां पासूनच आफ्टर 12th ठरोवपाक. गोंयचे शिमे लागसार कर्नाटकाच्या जोयडा वाठारांत शेतकारांचेर अरिश्ट. अस्वलांचे हल्ले दिशी वाडल्यात. शांता डेरकार म्हणटा त्या एका शेतकाराचेर 3 अस्वलांचो बरोबर हल्लो. ताका सामको फोडलो, ताका हॉस्पिटलांत घाला. अस्वलांच्या एका सारक्या हल्ल्यांनी शेतकार गंभीर जखमी जायत आसात. सरकारान खंय लक्ष घालचें. पश्चिम घाटात अस्वलांचे हल्ले आसात ते सुरूच आसात. आयज जोवडा तालुक्यांतल्या काळी टायगर रिझर्व फॉरेस्ट मधल्या डेरे या गांवा लागींच गोरांका जंगलात चरोवपाक घेवन गेल्ल्या एका शेतकऱ्याचेर अस्वलान हल्लो करून तेका गंभीर जखमो केल्लो आसात. डेरे या गांवचो शांता डेरेकर हो शेतकरी आपल्या गोरांका चरोवपा खातीर आपल्या शेताच्या शेजारी घेवन गेलो. त्याच वेळाचेर थंय 3 अस्वलांनी येवन तेजेर अचानक हल्लो केलो आनी त्या हल्ल्यात तेका गंभीर जखमी केल्लो आसात. जखमी अवस्थेत तेका ग्रामस्थांनी पहिला कुंभारवाडा हांगासरल्या आरोग्य केंद्रात, त्यानंतर जोवडा तालुका आरोग्य केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केले. मात्र तेका गंभीर दुखापत जाल्ल्या कारणान हुबळे हांगासरल्या किम्स ह्या हॉस्पिटलात तेका पुढील उपचारा खातीर दाखल केले आसात. प्रोडक्टा खातीर जोड्यासून प्रमोद मोंडे. भोंवत्या सुण्या खातीर कोर्टाचे अर्दे प्रमाण शेल्टर होम सुरू करपाचो प्लान. कोण तरी खंय कोर्टांत गेल्यात. एकदां कोर्टाची ऑर्डर आयली की सुविधा उब्यो जातल्यो. एनिमल हजबंड्री मंत्री निळकंठ उलयला. शेल्टरांक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हूण एनिमल वेलफेअर फेडरेशनान प्रस्न काडिल्लो. मंत्री म्हणटा भुरग्या आदी पाळणें खंयचें. सुण्यांक शेल्टरान दवरपाक इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हूण एनिमल वेलफेअरान प्रश्न काडिल्लो. भुरगे जावचे पयलीं पाळणे बांदतात काय म्हूण मंत्र्याचो उलट प्रश्न. रिगार्डिंग द शेल्टर होम फॉर द डॉग, स्ट्रीट डॉग ते आम्ही इम्प्लिमेंट करूंक सोदता. अजून कोण कोर्टाक गेला सारकी प्रॉपर ऑर्डर येयल्या काय आमी तुम्ही इम्प्लिमेंट करूंक सोदता, पूण ते एनिमल वेलफेअर बोर्ड जे आसा ते म्हणटा की शेल्टरा खातीर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वी आर नॉट डिसायडींग इन मनीस. डिसायड हायकोर्टान ऑर्डर दिला अशें कोर्टाक गेला. परत ऑर्डर येवली आमकांय गरज आहा, तुमकांय जाय, तुमकांय त्रास नाका परत दाखोवंक पडटा ना. पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय न्हू तांकां शेल्टर होम करपाक तो ना डिपार्टमेंटा कडेन तेणी तेतूच प्रेस कॉन्फरन्स केलेले. इन्फ्रास्ट्रक्चर ना म्हणजे पयलींच कशें भुरगे जावच्या पयलीं बायणी बांदता ती ऑर्डर येयले की करतलेच मरे. गव्हर्मेंटान पयशे आसा न्हू बांदतले शेल्टर तुमचे. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसाईट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार. पापा आ रहे ये, वाओ कितने सुंदर है ना अपने पापा. अरे ये क्या, पापा के हाथ में तो मोदक ही नहीं. पंचामृत है ना. ये लो बाप्पा के लिए पंचामृत मोदक. पापा भी खुश और मैं भी. घर घर में बाप्पा, घर घर में पंचामृत.